आरटीआय कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात वचपाची शिटकावणी दिल्या उपरांत टीसीपी मंत्री जाग्यार येयला। आरटीआय घालून माहिती मागप्यांक कसलीच माहिती दिवची न्हू असो आदेश टीसीपी मंत्र्यान भौशीक माहिती अधिकाऱ्याक दिल्लो। हो आदेश टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन फाटी घेतलो। पळयात मंत्र्याचो यू टर्न। टीसीपी मंत्र्यान हाचे पयलीं नोटीसी वरवीं टीसीपीआय खात्या कडल्यान पीआयओक सरकाराची पूर्व मान्यताय मेळ्ळे बगर आरटीआय विनंतीक माहिती दिवपाचें टाळिल्लें। आरटीआय कायद्या खाला अपील अधिकाऱ्यांनी माहिती जाहीर करपाचे आदेश दिवपाक न्हयकार दिलो। नवे आरटीआय विनवणे खाला कार्यकर्त्यांक 2 नोटीसींच्यो प्रती न्हयकारल्यो। हे प्रकरण राज्य माहिती आयुक्ता मुखार आयलें तेन्नाच खात्यान नोटीसी जारी केल्यो। ह्यो नोटीसी खंयच्याच सरकारी संकेतथळार अपलोड केल्ल्याच्यो मेळनात अशी माहिती कार्यकर्त्यांनी दिली। ह्या आदेशाक लागून पीआयओनी 5 म्हयन्यां भितर कसलीच माहिती दिवपाक न्हयकार दिलो। तांचे अर्ज सरकारा कडेन धाडिल्ल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्त्यांक दिली। भौशीक माहिती अधिकाऱ्यांचे अधिकार हडप केल्ल्यान हे आदेश स्पष्टपणान बेकायदेशीर आशिल्ल्यान आनी ते आरटीआय कायद्याचे येवजणे भायर आशिल्ल्यान पीआयओनी सरकाराचो हस्तक्षेप करिनासतना आरटीआय अर्जांचेर गरजेचे आदेश दिवप सक्तीचे आशिल्ल्याचो युक्तिवाद याचिकादारांनी केलो। मंत्र्यान 8 नोव्हेंबराक आपले दोनूय आदेश फाटी घेतले। ताज्या आदेशांत मंत्र्यान पयलींच्या आदेशांक फाटी घेवन टीसीपी खात्याक आरटीआय कायद्या प्रमाण सगळ्या आरटीआय अर्जांची दखल घेवपाचे निर्देश दिल्यात। गोवा 365 खातीर शुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकार।